Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. रांगोळी म्हणजे हांवें फर्स्ट टायम काडलेली आसा आनी हेच्या पयलीं हांवें रांगोळी काडलेली ना. एक ट्राय केलेली आसा ती 100% जाल्लेली की ना ती हांव नको, पण हांवें एक ट्राय केलेली आसा आनी ती गणपतीच्या कृपेन बरी जाल्लेली आसा अशी म्हाका दिसता. खूप बरो प्रतिसाद मेळ्ळो असो म्हाका. आयज गोंयांत खुबशे आमचे तरणाटे आसात तुजे सारके रांगोळी बीन काडटात. तांकां खंय तरी अशें प्लॅटफॉर्म मेळना की आपले जी कला आसा सादर करपाक मेळटात, पण तितल्या प्रमाणान मेळना. तुका कितें दिसता? म्हाका दिसता की प्लॅटफॉर्म मेळटा, पण ते आनीक मेळोंक जाय. ते तेंची कला गोंयानूच जी जितली आसा तेचे भायर पावपाक जाय, इंडियन पावपाक जाय, देशाच्या भायर पावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तांकां प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय. अच्छा, तूं रांगोळी काडटा आनीक कितें तुजे हॉबीज आसा अशें कितें? एक्चुअली हांव रांगोळी काडिना. हांव फर्स्ट टायम ट्राय केल्लेली आसा. म्हाजे हॉबीज आसा की हांव ड्रॉइंग करता, पोर्ट्रेट्स करता, पेंटिंग्स करता, कॅनवास पेंटिंग्स करता. फर्स्ट हांव म्हज्या पेरंट्सांक थँक्यू म्हणटा. तेंचे कडल्यान म्हाका कला येयली आसतली. आनी सर राजीव शिंदे, सागर गावडे तेंच्यांनी म्हाका खूब प्रेरणा दिल्लेली आसा. आयचे जे तरणाटे आसात आमचे खुबशे वायट गजाली आसात, सगळेच म्हणना हांव, थोडेशे कांय भुरगे आसात म्हणजे तरणाटे आसात, तेंच्या खातीर तूं कितें सांगूंक सोदता? म्हाका अशें दिसता की आतांच्या तरणाट्यां कडेन खूब बरी कला आसा आनी तेंच्यांनी ती वाया घालोवपाची ना. वायट गजालीक तेंच्यांनी ती वळपाची ना, तेंच्यांनी बऱ्या गजालीक ती घालपाक जाय आनी आपलें नांव करपाक जाय. आतां थँक्यू जर म्हणपाक जाय तूं कोणाक म्हणटलो? म्हाका थँक्यू प्रकाश नायक हांकां म्हणपाचें आसा, कित्याक तेंच्यांनी म्हाका जागो दिलो हांगासर गणपती कडेन तेंच्या रांगोळी घालपाक. कित्याक हांवें म्हज्या स्वताच्या गणपती कडेन रांगोळी घालूंक ना. आमचें कुटुंब खूब मोटें आसा, भुरगीं आसा. अच्छा, कितें तेंचो पांय लागल म्हणून बरोबर. हांवें थंय घालूंक ना, तांच्या घरा कडेन. सो तांकां थँक्यू म्हणपाक सोदता. कितले दीस लागले तुका रांगोळी काडपाक? म्हाका 18 वरां लागली. 2 दीस लागले. 18 वरान हय कंप्लीट जाल्ली. आणि तुवें कलर्स जे वापरले ते म्हणजे ते स्पेशल मेळटात की तूं नॉर्मली वापरले? म्हाका दिसता जे व्हडले व्हडले आर्टिस्ट आसा ते लेक कलर्स म्हणून मेळटा, कलर पावडर मेळटा आनी ते व्हायट कलरान मिक्स करून ते घालता. पण हांवें हांगासर जी नॉर्मल जी मार्केटान मेळटा रांगोळी ती यूज केल्लेली आसा. अच्छा, ते लेक कलर्स हांवें यूज करूंक ना. अजून तूं शिकता? ना, म्हजें शिक्षण 2016 जाल्लेलें आसा. हांवें गोवा कॉलेज ऑफ आर्टासून BFA केल्लेली आसा. आतां फुडें सद्या कितें जॉब? जॉब म्हणजे हांवें BFA करतकीर हांव मुंबय गेलो. हांवें सिनेमाटोग्राफी 1 इयर कोर्स केलो आनी हांव सिनेमाटोग्राफीनूच आसलेलो. सो आतां लॉकडावनाच्या टायमार परत हांवें आर्टा कडेन म्हजो हात वळयलो आसा. पोर्ट्रेट्स करता आनी कितें करता. आनी गणपतीच्या निमतान हांवें रांगोळी ट्राय केलेली आसा. आतां म्हाका सांग, तूं म्हणटा पळय आतां तुजी जी आर्ट आसा ताका हांगा खूब प्रतिसाद आसा हांगा गोंयान आसा, पण म्हाका दिसना रांगोळीक चड आसा असो. आर्ट बाकीच्या हितून आर्टान आसा, पण रांगोळीक आनीक प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय. जे कलाकार आसात, तरणाटे भुरगे आसात तांकां.